नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज गुजरातान वडताल हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या 200व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन आभासी माध्यमांतल्यान संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की विकसीत भारता खातीर तरणाट्यांक सशक्त करूंक जाय. श्री स्वामीनारायण आमकां स्वाभिमानान जगपाक शिकयता. भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया. इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है. उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है. मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपान मुखार सांगलें की आयज कांय लोक समाजान भाशावादाचेर, जातीवादाचेर फूड घालून देशाचें विभाजन करूंक पळयता. हें कशेंच जावंक दिवपाचें ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. देश की अखंडता वो भी बहुत जरूरी है. आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी आयज पदभार स्विकारलो. राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या कार्यावळीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संजीव खन्ना हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या कार्यावळीक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर केंद्रीय मंत्री आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित आशिल्ले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी 1983 वर्सा वकिलीची सुरवात केली. तांणी जानेवारी 2019 सावन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हूण काम पळयलें. 2005 वर्सा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हूण तांची नियुक्ती जाली. वेंचणूक बॉण्ड येवजण रद्द करप, कलम 370 रद्द करप हाचे सारके खुबशे इतिहासीक निर्णयांत तांचो सहभाग आशिल्लो. झारखंड विधानसभेच्या पयल्या टप्प्यात 13 नोव्हेंबराक 43 सुवातां खातीर मतदान जातलें. आयज सांजे वेळार प्रचार थारतलो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आनी इंडिया आघाडी हांणी आपलो प्रचार जोरान चलयलो. वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुके खातीर आयज प्रचार थारतलो. युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटा वतीन काँग्रेस उमेदवार प्रियांका गांधी वेंचणूक लडयतात, तर भाजपा वतीन नव्या हरिदास आनी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटाचे उमेदवार सत्यन मुखेली हांचे मदीं तिरंगी लढत जातली. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी वायनाडान मतदारांक संबोधीत केलें. You have won a huge place in my heart. It has gone beyond politics. So anytime I can help anybody in Wayanad, the people of Wayanad, your issues, your tourism, your tea, your coffee, if I can show the beauty of Wayanad to the people of the rest of the country, to the people of the rest of the world, I will happily do it.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर दिल्लीत पत्रकार परिशद जाली। 55वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपाचो आसा। ह्या वर्सा 50 वर्ल्ड प्रीमियर शो, 40 आशियाई प्रीमियर शो आणि 3 आंतरराष्ट्रीय प्रीमियर शो जातले। ह्या महोत्सवान 100 नवोदित चित्रपट निर्मात्यांक माची दिवपाचो हेत आसा। तशेंच ह्या वर्साचे खाशेलपण म्हळ्यार बेस्ट डेब्यू भारतीय दिग्दर्शक अवॉर्ड ह्या वेळार जाहीर करतले। This year's screening is also going to be featuring 15 world premieres, 40 Asian premieres and 3 international premieres. Again shows the importance of this festival in the minds of the the world creators. Friend, I'd like to also inform that Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. We are the world's biggest filmmaking nation. We are the world's top consumer of content, and we aspire to be the net exporter of content from our country. And we all know that the content that we make in our country entertains us, educates us, and the content that we make in our country is made at 1/1,000,000th of the cost at which the content is made outside. This festival being called as the sub-themes as future is now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. उटा संघटनेच्या द्विदिवसीय पुर्ती सुवाळ्या निमतान फार्मागुडी फोंड्या एक कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। खेरीज कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार आंतोन वाज, अनुसूचित जमाती एसटी, वित्त आणि विकास महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंगावकर आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की भारतीय संविधानाक कोणूच हात लावंक शकना। राज्याचो कारभार संविधाना प्रमाणूच चलतलो। आदिवासी समाजाक दिल्ले सगळे अधिकार मेळोवन दिवपाक आपूण वावुरतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें। 2003 तुमकां ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळो। खरें म्हटल्यार गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाली आणि तब्बल 40 वर्सां म्हणजे आदिवासी भाव आनी भयणींक ह्या आदिवासी समाजाचो स्टेटस मेळपा खातीर झगडचें पडलें। ह्या भागांतले सगळे नेते म्हाका दिसता हो स्टेटस मेळपा खातीर सातत्यात म्हणजे तांच्यांनी संघर्श केलो, एक साथ बरोबर रावले। म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केंद्रात आणि राज्यात असताना तांकां आदिवासी हो स्टेटस हो त्या वेळार मेळून गेलो। पण फक्त स्टेटस मेळून जावचें ना, तो स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यो मागण्योय पुराय मान्य जावपाक जाय आसलो। स्टेटस हे फक्त एक सर्टिफिकेट न्ही, पत्रक न्ही, तें पत्रक मेळ्ळ्या उपरांत जो खरो आदिवासी भाव हे आमी आयजुनूय पळयता की जे खरे मागासलेले आसात, खरे जे दोंगरडाईन रावतात, गावात रावतात, ताका तांचो जर आमी म्हणटा की त्यांचो जर लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड जर हाय जातलो आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो मागण्यो त्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लो। दिल्ली एनसीआरांतली हवेची गुणवत्ता अजूनय खूप वायट आसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार दिल्लीन काल राती 8 वरांचेर हवेची गुणवत्ता निर्देशकांक 336 AQI असो आशिल्लो। येता ते 2-3 दिसांत दिल्ली एनसीआरांत राती आनी सकाळच्या वेळार धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला। हवा गुणवत्ता निर्देशकांक हो 0 ते 50 मजगती बरो, 51 ते 100 समाधानकारक आणि 101 ते 200 मदलो मध्यम असे मानतात। बायलांच्या आशियाई हॉकी वस्तादपण सर्त 2024 आयज सावन बिहारांतल्या नालंदा हांगच्या राजगिरान सुरवात जाता। बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे हस्तुकी ह्या क्रीडा सर्तीचे उक्तावण जातले। ह्या सर्तीन भारता सयत चीन, जपान, मलेशिया, कोरिया आणि थायलंड तशेंच हे देश वांटेकार जातले। ही सर्त 10 दीस चलतली। दक्षिण आफ्रिकेन काल गकेबहरा हांगच्या सेंट जॉर्ज पार्क मैदानाचेर जाल्ल्या क्रिकेट खेळांत भारताचेर 3 गडे राखून जैत मेळयले। भारतान केल्ले 125 धांवड्याचे मोखीचो फाटलाव करतना दक्षिण आफ्रिकेन 19 षटकांनी 7 गडे वगडावन 128 धांवड्यो केल्यो। ट्रिस्टन स्टब्जान 47 धांवड्यो केल्यो, ताका लागून सामनावीर म्हूण घोशीत केले, तर जेराल्ड
कोएट्झेन 9 बॉलांनी 19 धांवड्यो केल्यो. भारताचे वतीन अरुण चक्रवर्ती हाणें 5 गडे बाद केले. ताचे पयलीं भारतान 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 124 धांवड्यो केल्यो. हार्दिक पांड्यान 39, अक्षर पटेलान 27 जाल्यार तिलक वर्मान 20 धांवड्यांचें योगदान दिलें. दक्षिण आफ्रिकेन मेळिल्ल्या जैताक लागून 4 सामन्याच्या माळेन आतां 1-1 अशी बरोबरी जाल्या. तिसरो खेळ बुधवारा 13 नोव्हेंबर सेंच्युरियन जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.